I'm a devotee of St Francis Xavier. I have come here with faith. This faith is given to me by my parents. And it is this faith which brings me here. Ups and downs come in our lives, but it is only faith which keeps us going. My humble request to all of us is, there are many groups coming and they try to deviate our faith. But if the faith which is given to us by St Francis Xavier to our ancestors, we have to keep firm in our faith and see that we don't get shaken by all this ups and downs which come in our lives. My humble request to all the Catholic brethren that clouds may come, weathers may change, but finally it is the faith in our Lord that will keep us going. So keep trusting in the Lord. This is my humble request. हांव सालवादोर दोमोंदान येता. ल्हानपणेन म्हजी माय हाडटाली आमकां आनी हांगाच रावतालें हांव 8 दीस पाटी. पण आतां हांव एवरी इयर सांजेची येता, एक रात रावता, मीस आयकता, दुसरे दिसा चोरली. ओतून 3rd डे येता आनी थंयच रावता. एक रात रावन सगळीं नोयनां कोत्ता आनी वेता. सावद मेवता, म्हाजो आवडटा गोंयच्या जावाचेर. येवंकूच जाय हें दिसता म्हाका. It's a great privilege that we have Saint Francis Xavier as a patron saint of Goa. And this saint has taught us many things. Today in a special way, we are grateful to the Lord for giving us deep-rooted person in spirituality in the person of St Ignatius of Loyola, that is St Francis Xavier, who has taught us to be humble, simple and down to earth. This very saint also brings us closer to Jesus, Jesus who is our Master and our Lord. Today, with deep faith and reverence, we have come at His feet in order to praise and thank God for the gift of life that He has given to Him and through Him to all of us, not only in Goa but the rest of the world. We praise the Lord for this gift of our Saint Francis Xavier to our Goa, to India, our world, and especially to the Catholic faith. This saint not only invites us to come closer to God, but also brings all the other denomination faith, irrespective of caste, creed, religions, come together in order to thank God and to ask favors in His name to our Lord and Master Jesus Christ. We thank God for this beautiful saint. We praise you, Lord. सायबा गोंयचे पाय आमी ल्हानपणीन आसतना गोंय सायबाक मानतालीं. तेन्ना आयज पासून कोवीड जाला तरी पूण आमकां गोंय सायबा सावन केन्ना आमकां कितें लागू जावंक दिवंक ना. आयज पासून आमी बरी आहाय. सायबा गोंयचे पाय आमी तुका मानताय. ल्हानपणीन सावन आमी तुका दिनवासाय. तेन्ना सायबा गोंयचे पाय तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. सगळें वायटांतलें विघ्नांतलें तूं सगळीं विघ्नां गोंयचे पाय तूं पयस कर. तुका बावडटा हा आनी म्हाका काडजान सान सान फ्रांसीस शावेराचो बार्थ आहा आनी आमी कितेंय जाल्यार सायबाक गोंय सायबा कडेन मागताय. आनी रोजार पासून आमी करता आसतना गोंय सायबाक आमी उलो मारताय. जायते गांवांत बुट्टी येयली आनी बुडलो गांव, पूण आमचो गोंय सायब आसतना आमकां कितेंच गोंय सायबान लागू जावंक दिवंक ना. आनी हेज्यात फुडें आमकां गोंय सायब केन्ना कितें लागू जावंक दिवची ना. आमकां भरपूर गोंय सायबाचेर विस्वास आहा. भुरग्यापणासान जेन्ना हांव ओल्ड गोवा सा फ्रांसीस शावेराक मेळूंक येतालो, तेच भाशेन हांगा बसिलिकेन मिसाक येतालो, ओदीक आनी ओदीक बागेल फ्रांसीस शावेराचो मोग म्हज्या काळजान आनी तेच भाशेन ताचें जें पाद्रीपण आसलें दुसऱ्यांक पावपाचें तें म्हाका खूब आवडटालें. आनी ताच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन म्हाका याज्ञीकपणान भितर सरोंक व ताचे भाशेन एक बरो गवंडी जावंक म्हाका देवाचें आपोवणें आयलें अशें हांव सोंसमतां. आनी आमी पळयतात कितलो लोक हांगासर येता, बावरतान येता, जायतीं आपलीं इतेसांवां घेवन तीं हांगा येता आनी काळजान तान ताचेर बावाट दवरून जेन्ना तीं सा फ्रांसीस शावेरा कडेन मागता तांची सगळी मागणी पुरी जाता आनी तीं जायतीं बरेपणां हांगासरल्यान घेवन वेता. तेच भाशेन आयज उलो आयज सगल्या गोंयकारांक
की हांगा सान फ्रांसीस शावेराच्या पांया सरशी येवंक आपली इंतेसांवां आपली मागणी काल सांतान ताच्या पांया तोळा दवरूंक आनी एका बोरवाशान हांगासरली आमी परतून आमच्या घरा देराक पावूंक सगल्यांक तुमकां ह्या नोवेनाक आनी ताच्या परबेक आमंत्रण. हिंगा येवंक लागल्यार आजी 22 वर्सां जालीं. जेन्ना आमी येतालीं तेन्ना बसीन येतालीं. हिंगा पावतात आमकां आमची बायलीन म्हणलें सायबा तूं आमकां तुज्या पांया कडेन हाड. तेन्ना दुसऱ्या दिसा पेपराचेर एक एनावंस केलो की कोलीन प्लॉट केलेले आहा म्हणून. हांवें एक प्लॉट बरोवन घाल्लो तेन्ना तो म्हाका लागलो. आतां ते मेरेनच्यान हांव हिंगा येता. आतां हाटीक कोवीड टायमार म्हणजे चेडून कोवीड जावन सारकें हें जालें. 3 उठलें आनी म्हाका दर्या पण वता निमणें बेस सांगली आपल्या. तेन्ना हांवें डीम गायली गोंयच्या सायबा कडेन मागलें म्हज्या चेडवाक बरें कर म्हणून. आनी पाद्रीराक हांवें फोन केलो. तेन्ना सगळोच पाद्रीराक फोन घेतलो फादर पॅटिशन. आनी फादरान म्हाका सांगलें की तुजें चेडूं कांय जावचें ना. चेडूं गोंयच्या सायबान तुज्या चेडवाक आपलायलो. म्हाका चड आनी चड भाव आसा गोंयच्या सायबाचेर.